काँग्रेस हिंदू आडच बीजेपी तेच वटेन चल्ले म्हूण हिंदू धर्मजागृती सभेत उलोवप्यांनी तिडक उक्तायली। बीजेपी खातीर उदरगत हो मुद्दो आनी हिंदुत्व न्ही जाल्यार बीजेपी आतां हिंदूक फटयता काय पयलीं फटयताली असो प्रस्न फुडाऱ्यांनी राजनाथ सिंगाक विचारलो। आयतारा म्हापशा जाल्ले सभेत हिंदू जनजागृती समिती, गोवंश रक्षा अभियान आनी हेर संस्थांचे फुडारी उलयले। मडगांव बॉम्बस्फोट केशींतल्यान सुटिल्ल्याचो सभेत जाहीर सत्कार केलो। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि आने वाला चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। हिंदुत्व हमारा मुद्दा नहीं है। क्या हिंदुत्व विकास में बाधक है? तुम पहले भ्रम में थे कि आज भ्रम के अंदर हो, केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए मित्रों। आज वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये निश्चित है कि आज देश को कांग्रेस से मुक्त करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी एक सशक्त हमारे लिए एक नेतृत्व हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी प्रकार से सोए हुए रहे, हमने अपने स्वाभिमान को अगर नहीं जागृत किया, तो आने वाले समय में कांग्रेस से भी ज्यादा दूसरी बड़ी कांग्रेस एक राक्षस के रूप में भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों के सामने होने वाली है। आमच्यावर छळ केला, आमचा अत्याचार केला, तो आम्ही फक्त हिंदू धर्माची सेवा म्हणून सहन केला, सत्याचा मार्ग स्वीकारला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे आम्ही आमचे निर्दोषत्व सिद्ध केले। वास्को सड्यार अरविल्ले खेळा संकुल प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर आयतारा सांजे बसयलो। वर्स भितर ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय जातलें अशें खेळा संचालक प्रभू देसायान सांगलें। ह्या संकुलांत क्रिकेट, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, स्क्वॉश आनी स्विमिंगाच्यो सुविधा आसतल्यो। खेळा मंत्री रमेश तवडकार, वीज मंत्री मिलिंद नाईक, खेळा संचालक व्ही.एम. प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्तांचे हजेरेन खेळा प्रकल्पाच्या नाव तक्त्याचें उक्तावण जालें। ह्या खेळा संकुल प्रकल्पाच्यो खाशेल्यो सुविधा प्रभुदेसायान जाहीर केल्यो। ज्या पद्धतीन टिळक मैदानाचो ग्राउंड आसा, त्याच पद्धतीन हिरवोचार ग्राउंड जाल्लो तुमकां पळोवपाक मेळटलो। दुसरे ह्या कामा बरोबरच ग्राउंडाचे काम चालू असतानाच इंडोर स्टेडियमाचे काम चालू जातले आणि ताचे भितर 2 बॅडमिंटनाचे कोर्ट आणि 2 टेबल टेनिस टेबल घालपा पुरतो जागो ह्या इंडोर हॉलान आसतलो। ताच्या शेजाराकच इंडोर हॉलाच्या जिम्नाजियम अद्यावत अशी व्यायामशाळा आसतली, जेणे करून हांगासरले तरणाटे आपले शरीर व्यवस्थित दवरपाक शकतात बऱ्यापैकी। तशेंच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आसतलो, ऑफिसां आसतली, चेंज रूम्स आसतले आणि एक काफेटेरिया म्हळ्यार कॅन्टीन आसतले, जे खेळगडे थंय येतले तांची सोय जावची जेवणा खाणाची म्हणून तातूंत एक कॅन्टीन आसतले। तशेंच आउटडोर जो ग्राउंड आसतलो ताचेर 2 क्रिकेटच्यो पिची आणि एक बास्केटबॉल कोर्ट। सो अशे 4-5 खेळांच्यो सुविधा आशिल्ले अद्यावत अशें क्रीडांगण हांगा रोखडेच येवपाचें आसा। म्हाका दिसता 6 म्हयने ते 1 वर्सा भितर ह्या 5 कोटीच्या कामाचें कंप्लिशन जाल्लें तुमकां पळोवपाक मेळटलें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। सध्या गोंयभर कार्नवालाचो मूड। गोंयच्या कार्नवालाच्यो मिरवणुको शेनवारा सावन एक करून सुरू जाल्यो। सोमारा वास्को, कुडचड्यार आनी शिरोड्या कार्नवाल जालो। मंगळारा म्हापशां 4 दीस शारांनी किंग मोमोच्या राजवटीचो उत्सव चलतलो। इतल्याने खबरांची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।